Tersidewa
सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें दुखांत आमी पडल्या मोगाळ भावाक आदेश मागता काकूत कर म्हूण सोम्या प्रार्थना काकूत कर तूं ताची काकुतीच्या मोगा दर्या काकुल दाखय नीती दारा दयेन मोक्षी आत्म्याक ताच्या परत आवाज आमी काकुतीच्या मोगा दर्या काकुल दाखय नीती दारा दयेन मोक्षी आत्म्याक ताच्या परत आवाज आमी नेत्रांनी कुडांची घेतली बेजार आयकत निबो सोंसली निष्ठुर कल्वारी वाडली जिविताका सोडच्याक काकुलतीच्या मोगा दर्या काकुल दाखय नीती दारा दयेन मोक्षी आत्म्याक ताच्या परत आवाज आमी सर्वेस्परा काकोतीन आमची मागणी दयेन आयकून घे तुझ्या साकरा ब्रदर ग्रेगरी मिनेझसाक ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फरमायलाय ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगात ताका तूं दी कश्ट केले कष्टातेल्यानो येया वजन भक्तेल्यानो येया दितलो विशेव हांव तुमकां कष्टातेल्यानो येया वजन भक्तेल्यानो येया दितलो विशेव हांव तुमकां कष्ट Costateliano ea, vosem bocteliano ea, ditolo vishev autumka. प्रार्थुया काकुलतीच्या बापा आणि सर बुजवणदारा देवा
तूं सस्नीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतेल्या तुज्या साकरांचेर जी दयाळ दीस घाल म्हणून आमी खालतेपणी प्रार्थता. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विळापतावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सम्य जेजू क्रिस्तान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सरशिदा वशिंकर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतले सर दुखां पुसून वेतेली थंय आमच्या भावा कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सस्नाचो विशे सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचे फांकय. सस्नाचो विशे सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचे फांकय. सस्नाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुज्या अती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामरी फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामरी फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामरी फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामरी फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामरी फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामरी फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामरी फार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आम्हारा काकूत आमची कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आम्हारा काकूत आमची कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आम्हारा काकूत आमची कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सडवणदारा जेजू ख्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपोणापासून. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ए भाग्यवंता
भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमरा काकूळ तामची घर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमरा काकूळ तामची घर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमरा काकूळ तामची घर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमरा काकूळ तामची कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमरा काकूळ तामची कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमरा काकूळ तामची कर ससनाच्या बापा
तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोया आणि सोडवणदाराची येशू ख्रिस्ताची कुडानी रग आत्मो आणि देव आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णापासून येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हारा काकूत आमची कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हारा काकूत आमची कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हारा काकूत आमची कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडवणदाराची येशू ख्रिस्ताची कुडानी रग आत्मो आणि देव आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपूर्णापासून
तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसान पुणी माका ओळखू लागली गायन मोचे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी. सोम्याच्या उतरांनी आमी ताची बुजावण मागया. कश्ट तेल्यानो येया वजन भुगतेल्यानो येया म्हणलें गीत गावया. कश्ट तेल्यानो येया वसन भक्तेल्यानो येया कश्ट तेल्यानो येया वसन भक्तेल्यानो येया दितलो सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका सरपटोवन प्रार्थिता. तुज्या साकरा ग्रेगरी सो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे चडशी येवंक तुवें फॉर्मायली. ताका उजवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर. मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्राहमाक आनी ताचे संततेक बसयलेल्या बागी प्रकाशांत तो आसो. ताच्या आत्म्याक कसलेंच नश्ट जायना जावं. बगार परतो तो पुनर्जिवनपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेतना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जिवंत कर. ताच्या अपराध आनी पदकां बोगोस आनी तो तुजे सवे अमर जिवीत आनी सस्नाचे राज जोडूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सणा हांव आसा एक रास जाका म्हणटात सर्गारास व्हडा सूख संतोषाचो तो गांव ना पिडा त्या गांवांत ना मरण ना कायाकान बगार सस्नाक थंयची जियेतेल्या आमी सस्नाक थंयची जियेतेल्या 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 आमी सस्नाक थंयची ग्रेगरीच्या मोर्ना मारिफात दुखेस जाल्ल्या ताच्या धार्मीक कुटुंबाच्या सरसांद्यांक प्रोविन्शियलाक सर भावांक आनी तशेंच ताच्या खासगी कुटुंबाच्या सोमेस्त सांद्यांक ताची लागशिल्लीं आसात हांगासर तांकां सोमेस्तान सोमी बुजोवन दी आनी ताच्या निर्गमना मारिफात जाल्लें दूख तो थांबव दिवन मागया. देवा आमच्या तारोका सोमेस्त मनशांक सोडोवच्याक आनी मरणांतली जिवीत पावोवच्याक तुवें कुशेन मरण सोंसलें. तुमीत मेर नासलेलो काकुळटीचो देखून आमी तुका कलतेपणी उलो मारता. आमच्या अंतरलेल्या भावाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताची सगळीं पदकां बोगोस सोम्या तूं एकलोच पवित्र आनी काकुळदार. तुवें मरणांत भावार्थ्यांक जिविताचीं दारां वगडल्याय
आमच्या भावाक तुजे सशिलो वेगळो सोडूंक दिवं नाका. बघा तुजे पदवीदार मायमेन ताका उजवाडाचो सुखाचो समाधानाचो जागो दी. ताच्या कुटुंबदारांक ताच्या धार्मीक कुटुंबाक समेस्तांक तूं बुजय म्हण मागता हांव. तूं जो जियेतां राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. ससना सुविशे सर्वेस्परा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. ससना सुविशे सर्वेस्परा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. मोगचेनो आमी सगळ्यांनी बसचें आनी ह्या वेळार आमी पवित्र सभेचे मागणे मागतले. दयकन उबी रावा. अंतरलेल्या आमच्या भावाक पवित्र सभेच्या मागण्याद्वारे आता आम्ही संगत दिवचो. देवा आमच्या आदाराक ये. सुयांका गुमो करून महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र जशी आदी तशी सदा आणि सदा सर्वदा. आमेन. हालेलुया. तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसापुनी माका ओढतो लागी. गायन मोचे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी. दयकन बसा. सर्वेस्पो सर वायटांतलें तुका राखतलो तुजो आत्मो तो राखतलो. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना
जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना चेमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुझ्या उंच्या आकाशा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आनी सदां सर्वदा आमेन सर्वेस्पर सर वायटांतले तुका राखतलो तुजो आत्मो तो राखतलो तूं जर आमची कोटेपणां लेखशी तर सर्वेस्परा कोण बचाव जावंक सकत गुंडायेत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हजे विनवणेच्या ताळ्या तुजे कान चीत दिव आमचे गुन्यांव तूं मनांत दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणे ह्या बसत लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या पुत्राचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशून रावतेल्या पहारेकरा प्रास सर आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता फांत्याक आशेन रावतेल्या पहारेकरा प्रास सर इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूट ताचे लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आनी सदां सर्वदा आमेन तूं जर आमची कोडेपणां लेखशी तर सर्वेस्परा कोण बचाव जावंक सकत कशें बाप मेल्ल्यांक उठावन जिवन दिता तशेंच पोती आपणाक जाय तांकां जीव दिता सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक जेजू लागून रावलो ना भगवान मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच काळतो काल मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी स नवा प्रास व्हडते नांव ताका दिलें अशें ताणें खुशी केली भगवत सै म्हणून ह्या नांवा हर एक दिंबी सारकी संवसारी आनी पातळी आनी परगटेचे म्हूण हर एक जिबे देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता
तशेंच भोवती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. सरागोसाच्या बागेवंत ब्रावलियोच्या पत्रांतले वाचप. सर बोवार्थ आसल्यांचो बरवोसो जावन आसो क्रिस्त हो संवसार सांडून गेलेल्यांक मरण पावले म्हूण आपयना, पूण न्हिदून पडले म्हूण आपयता. तो म्हणटा, आमचो इश्ट लाजर न्हिदला. न्हिदून आसलेल्या पासून दूख करूंकी दमदूत आमकां आडायता. ताचें कारण जावन आसा, सुवाते प्रमाणे आमचो भावार्थ आमकां शिकयता की क्रिस्ताचेर सतमंतात ती सव ससनाक मोरानांत, तर भावार्थांत आमी जाणाव की तो मोरूंक ना, देखून आमी मोरची नाव. कित्याक सोमी खुद्द एक आज्ञेच्या बोबेन, महादेवदूताच्या पदवेन आनी देवाच्या तुत्तुरीच्या नादा संगी सर्गींतावन देवून येतलो आनी क्रिस्ता थंय मरण पावली उठतली. ह्या संवसारी आमी सांडून घेतले सरकार आमकां परतून पळोवंक मेळटलें. देखून पुनर्जीवनपणाचो हो बरवोसो आमकां धैर्य दिवन दी. आमी क्रिस्ता थंय तीर सदमनूंक जाय, ताचे उपादेश पाळूंक जाय. ताची पदवी इतली जावन आसा की आमी न्हिदल्ल्यांक जागोवच्या की चड सुलभायेन तो मेल्लेल्यांक उठोवंक शकता. आतां आमी अशें सांगता, पूण उपरांत आमची बोगनां परतून दुखां सुरू करतात आनी स्वार्थी आशेची बोगनां भावार्थी काळजाचेर बळ हाडटात. आमच्या मनशापणाचें दलदलपण इतलें जावन आसा की क्रिस्तविने आमच्या जिवितांत घडचें सर्वस्व एक रितेपण जावन आसा. ये बोगनावीन मोरना सांगाता एक जाल्ल्यांक वेगळे करतल्या आनी इश्टागतेन एकवटीत जाल्ल्यांक वेगळें करतल्या. ये मोरना हांव जातलो तुजें मरण म्हणून होसेया प्रवादीद्वारी तुका कठीण सत्राय दितल्या तावन आतां तुजी पदवी नास जातली आनी तुजो देवावीण जूं दुस्पडटलो. ह्या उतरांक दमदूतांच्या शब्दांनी आमी आमची नकलां कुडसिता. ये मोरना खंय आसा तुजें जैत? ये मोरना खंय आसा तुजें कुंस? तुका जिखलो जावन आसा आमचो सुरवणदार. ताणें आपलो मोगाळ आत्मो नश्ट्या मनशांच्या हातांत दिलो तांकां आपले मोगाचे करच्याक. आमचे बुजवणे खातीर पवित्र पुस्तकान दिल्लें सर्व हांगासर सांगूंक म्हाका जायतो वेळ लागता. आमच्या सुरवणदाराच्या महिमेसरशी आमचे दोळे आमी परतीतावन देखून पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो आमकां पुरो. आमच्या भावार्थांत आमी जाणाव की आमी ताचे थंय पुनर्जीवन जातल्या. दमदूतान म्हणले बरी, जर क्रिस्ता थंय आमी मोरता तर ताचे संगी आमी जियेतल्या म्हूण सतमंता. आमी आमचीच न्ही, पूण जाणें आमकां सुरवण दिल्या ताची जावन आसा. आमची खुशी ताचे खुशेर अवलंबून आसूंक जाय. देखून आमी म्हणटा तुजी खुशी जावं. ह्या कारणाक लागून जोबान रुदान केल्ले परी आमी सांगूंक जाय, देवान दिलें देवान विलें, हरसिलें जावं देवाचें नांव. हे आमी जोबा संगी ह्या संवसारी म्हणुया. जर आमी प्रस्तुत परिस्थितीन ताचें अनुकरण करता सरकार आमी ताचे बरीच जातल्या. बोरवोसो नासलेल्या हेरांनी करचे बरी न्हिदून पडलेल्या पासून खंत करिनाकात. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी सतमंता. देखून जेजूद्वारे न्हिदून पडलेल्या देव आपणा संगी व्हरतलो. मेलेल्या पासून रडनाकात आनी रुदान करिनाकात. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी सतमंता. देखून जेजूद्वारे न्हिदून पडलेल्या देव आपणा संगी व्हरतलो.
बापा म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजें सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना. सोम्याक ना वाडटा म्हज्या तारुकांतय उल्हासा. म्हजो सोम्याक ना वाडटा म्हज्या तारुकांतय उल्हासा. सोम्या सोमोग नियाळटा म्हज्या रायाक वंदिता. महांताची की संतोषान गायता सोम्या सोमोग नियाळता. सोमी बोलता आपली प्रकाशित महिमा प्रगटता. पृथ्वीदारां बसकेतां सकला घालता सोमी बोलता. सोमी कालत्यांक उबारता भुकेल्यांक दंदिऱ्यांनी भरता. दुबल्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळता सोमी कालत्यांक उबारता. सोम्याची व्हडवी गायता म्हज्या देवाक हांव वर्गां दिता. वर्तोता सोमोग आनी ताची दया सोम्याची व्हडवी गायता. म्हजो सोम्याक ना वाडटा म्हज्या तारुकांतय उल्हासा. म्हजो सोम्याक ना वाडटा म्हज्या तारुकांतय उल्हासा. बापा म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्या हांव केदींच पयस करिसो ना. आमच्यो मोरणादीक कुडी ताचे बरे महिमे बरीत जातल्यो म्हणलो बरोवसो क्रिस्त आमकां दिता. हे आमच्या सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या तूंच आमचें जिवीत आनी आमचें पुनर्जीवनपण. कणवळ्या तारोका मरण पावल्या तिच्या एकल्याच पुताक जिवंत कर. नायमचे विधव स्त्रिये अधीन दितना तुवें तिची दुखां पुसून काडली. आपल्या मोगाची मरण पावल्यान देखून दुखे सल्ल्यांक तुजी बुजवण लाभय. सोम्या तूंच आमचें जिवीत आनी आमचें पुनर्जीवनपण. क्रिस्त आमच्या सोडवून धरा. आमच्या मरणादी कुडींनी रास करचें पाताक नास कर. मरणाची मजुरी न्ही पगा सासणाच्या जिविताचें इनाम आमकां मेळाशें कर. क्रिस्त आमच्या तारोका तुका वळखनासलेल्या आनी बरोवशा विनय जियेतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तांणी सतमणीचें कर. जल्मतावन कुर्डो जावन आसलेल्याक तुवें दिश्ट दिली आनी ताच्या बावर्ताचे दोळे उक्ते केले. आजून तुजो वैभव देखून पावनासलेल्या मेल्ल्यांक तुजें मुखामोळ दाखय. सोम्या आमचें हें संवसारी बिडार सोडून वेतना आमचें तें काकुळदार जा. सर्गार सासणांक तकता तसलें घर आमकां तयार कर. सोम्यान शिकयलेल्या प्रार्थना सवे सर्व आमची मागणी देव पचाती समर्पिया. आमच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सगळें मुशिदां
तशी आमची बातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यात पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. देवा आमच्या बापा, तुझ्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुझ्या भावर्त्यांची तूं महिमा आनी तुझ्या भाग्यवंतांचें तूं जिवीत. ब्रदर ग्रेगर मिनेज तुझ्या साकरातय काकुळदार जा आनी जशें ताणें आमच्या पुनर्जिवनपणाचो घूट भावार्थान मानून घेतलो तशें ताका सासणाचो संतोश भोगूंक फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, जो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालूं.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या बाबाची ब्रदर ग्रेगरी मिनेजूची निर्जीव कूड हांगासर आमच्या मदें आसा. ताचे ह्या संवसारी पैन लांब जिणी 94 वर्सांची ती संपली आनी ह्या 94 वर्सां ताच्या संवसारी जिणयंत 67 वर्सां देवा खातीरच जियेल्ली जिणी ताची एक धार्मीक जावन कार्मेलीत ब्रादर जावन सेवा करन सेवा देवाची सेवा बाबा भयणीची म्हणल्या बरी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करन जियेल्लो हो आमचो भाव आज देवा सरशें पाठी गेला. देवाच्या उल्याक पाळो दिवन ताच्या सवें जियोंक तो गेला. आमी हांगासर आसां ताका शांती मागोवंक देवाच्या हातांत ताका समर्पण दिवंक आनी ताच्या दुखेस कुटुंबाक सैरांक मोगाच्यांक बुजवण पाठोवंक आमचें जिवीत भावानो आनी भयणीनो देवान आमकां ह्या संवसारांत जिवोवच्या खातीर दिल्लें तें कितल्या मापान देवाच्या कुशेकाल जावन आमी जियेता तितल्या मापान आमकां तें इनाम देवा तावन जोडूंक आमी शकता. आमच्या भावान ताचें जिवीत धार्मीक ब्रादर जावन बऱ्या तरान ताणें करशिलां बऱ्या तरान तो जियेला जाल्ल्यान ताका सासान विशेव देव खंडीत जावन दितलो म्हूण आमी पातयेता. ताणें केल्ल्या सर पातकांचे चुकीचें बोक्साणें देव दिवं दी म्हणून आमचें हे मिसाचें बलिदान ताचे पसत आमी भेटोवया. पवित्र तरान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून दूख धरन बोक्साणें मागया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हण
बाबार्थान आमी वळखून घेता ताचे सवय मरण गेल्ल्या ग्रेगरी आमच्या बाबाक ताचे सवय ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जिवंत जावंक फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासना. सा पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, सर्व देन्या प्रास चड वर्तें देणें जोडोवंक तुमी आतूर जाया. सकाळां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किनकिनतेल्या ताळा परी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसात आनी गुपीत संगतींची परिपूर्ण जनवाय म्हाका आसात. वा एक कडेचो पर्वत आनीक कडेन वसासो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसात. तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर्व म्हजी आस्त बदीक दुर्बळ्यांक पोसोवंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन. तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मसर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हांकारान बराना, मोग मर्यादी विने चलाना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोश पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोश पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सत म्हणटा आनी सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना, प्रवाद्याचें उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें. जनवायेचीं देणी नपयस जातलीं, कित्याक आमची जनवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नास जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतालो, भुरग्या बरी समजतालो आनी भुरग्या बरी चिंततालो. आतां जाणटो जातच भुरग्यापणाच्यो सर्व संगती हांवें सोडून सोडल्यात. आतां आमकां आर्सांतल्यान दिसता तशें गायरें गायरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतल्यांव. आतां थोडें थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलों. अशें आसता भावार्थ, बरवसो आनी मोग हीं तीन मात्र बळटात, पूण हांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Serves por mozo usvar, tos mozo taro.
Servespor mozo uzvar, tos mozo daru. Servespor mozo uzvar, tos mozo daru. Konak havem biyung sai. Servesporus mocha chivitaso adhar. Konak have kampung sai. Servespor mozo uzvar, tos mozo daru. Servespora tu caulo marta macaik, mochi dayak macasapti. तुझे सदरे मुका हावेता, तुझे मुकामोर मुझे तांदले पैनाका. Servespor mozo uzvar, tos mozo daru. ह्या जीवितान सर्वेस्पराची दया माया हांव बगोंक पावतलो इतले हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव आनी धैर्य घे. दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. Servespor mozo uzvar, tos mozo daru. Servespor mozo uzvar, tos mozo daru. Vartomus vadaita, carismo ceto santos aita, sangi vatit selita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Servespor तुमचे सवे आसो, माथेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळार शिस जेजूस अशें येवन विचारे लागले, सर्गींच्या राजांत सकटावरनी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मोन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिक्षे नात. जो कोण आपणाक सखालतो करन ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता. देवाचें उतार हें.
क्रिस्त जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या मोगाळ गिग्गा ब्रदराक निमणे पोवटी आदेवस मागोंक सर्गीचें सासणीक सूख सोम्यां ताका दी म्हणोंक मागोंक दुखेस्त जाल्ल्या तांच्या कुटुंबाक बुजवून दिवंक आमी हांगासर जमल्या. आज आमी मोगाच्यानो जेजूचें ल्हान फूल लिजियोची सांतेरेज तेचें फेस्त संभ्रमता आनी त्या खातीर त्याच फेस्ताची वासपां आमी काडल्यांत. आयच्या वांजेलांत एका भुरग्याची खबर केल्या आनी जेजू आमकां सांगता, ल्हाना भुरग्यां बरी तुमी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत तुमी रिगचे नात. ल्हाना भुरग्यांचें शेगून कितें? आज केवळ 3 शेगून ह्या भुरग्यांचे तुमचे मुखार दवरता. आनी विशेश कितें गे म्हळ्यार भगवंत थेरेज हेच 3 शेगून आपणा जिविताची बुन्याद करून ती सोबीत ल्हान वाट ह्या 3 शेगुणांचेर बांदून हाडटा. आनी निमणे हेच 3 शेगून आमच्या गिग्गा ब्रदरा तरी आसले म्हणूंक सांगोंक आशेता. पयल्यान पयलें भुरगें मोगाचें भांडार. एका धाकट्या भुरग्या थंय कितलो मोग कोणाच्या उस्क्यार तें उरता, कोणाच्या पासलेन तें येता. ताका थोत आका हें म्हणलें तापावा ताका ना. आनी कोणा कडेन तें धांवता आसतनाय तस्सो संतोश, तीच दादोसकाय, तस्सो मोग. दुसरें भुरग्यां तें आसता तो शेगून विशेष पातयेनी भुरग्यांच्या काळजांत मनांत तो बरो आनी हो पाड म्हणलें ना. ताका सगळीं बरीं, सगळ्यांक तो पातयेता, सगळ्यांक ती कितें सगळें आसा काळजांत तें सांगता. आनी तिसरो शेगून आसा एका भुरग्या थंय स्वसमर्पण आसो. आपणाचें जिवीत आपणा कडेन कितें आसा तें ताका म्हूण तें दवरना, तें हेरांक दिता, वांटून घेता. जिवीतच आनी प्रत्येक जाण काळजांत आसलो तो सोबीत मोग सगळ्यांक कुशाल दवरूंक तें आशेता. आनी भाग्यवंत तेरेज आज हेच 3 शेगून आपणाचे करून घेता. आनी पयलो शेगून ती म्हणटा, मोग आनी मोग मात्र जिविताचें आदर्श. मोग मात्र मोग पाटीन दिवंक शकता. देवान म्हजो मोग केलो आनी हांव आतां म्हज्या मरणा म्हणसर ताचो मोग करतलीं. म्हजें जिवीत देवाच्या मोगाक लागून हेर एकामेकाच्या भाव बांदवपणांत हांव खर्चितलीं. पयलें तें चिंता, देवान म्हजो मोग केल्लो देखून आतां म्हज्या मरणा पर्यंत म्हळ्यार म्हजें सगळें जिवीत दिवनूच हांव जेजूचो मोग करतां. पूण थोडीं वर्सां गेल्या उपरांत ताका समजता की जेजूचो देवाचो मोग करून ताका जायना म्हणून. कित्याक तें किरकोळ, कित्याक तें अस्कत, कित्याक ताचे थंय जायत्यो चुकी तें पळयता. आनी तेन्ना तें म्हणटा, हांव किरकोळ जाल्यार वड न्हय, हांव ल्हान जाल्यार वड न्हय, हांव पातकी जाल्यार वड न्हय, पूण म्हज्या देवाक, म्हज्या सर्गींच्या बापाक म्हजो मोग करूंक हांव सोडटलीं. आनी संपूर्णपणे मोग म्हजो केल्ल्यांत म्हजो मोग ताका हांव दाखयतलीं. आनी आपणा जिविताच्या निमाणे ती म्हणटा, म्हाका आयिल्ले सगळे कश्ट
हांव म्हज्या सोम्याक म्हज्या मोगाचो रूपकार जावन हांव भेटयतली. दुसरें मोगाच्यानो हांवें म्हळें विशेश पातयेनी. आनीक भाग्यवंत तेरेज म्हणटा म्हजें उणेंपण म्हजें किरकोळपण देवा मुखार खंयच न्ही, पूण ताच्या अगणित काकुळतीचेर हांव पातयेतां. केन्ना हांव अस्कत, केन्ना हांव किरकोळ, ताची अगणित काकूत दराळ. देखून म्हजी संपूर्ण पातयेनी म्हज्या देवा वयर. म्हजें किरकोळपण तो पळोवचो ना, म्हजें उणेंपण तो लेखचो ना, पूण ताच्या अगणित मोगान म्हाका तो घेतलो. हांव एक धाकटें सुकणें सुर्या सरशीं म्हज्या देवा सरशीं उबोंक म्हाका जावचें ना, पूण हांव जाणा एक दीस म्हजो मोग करणार म्हजो जेजू म्हज्या जिविताचो गीत म्हाका आपोवन व्हरूंक येतलो. ताचेर बसून म्हज्या उज्याच्या आकट्या लागीं म्हज्या देवा लागीं हांव येतलीं आनी म्हज्याच मोगाची बली जावन त्या ससनीक मोगाच्या आकट्यांत हांव उरतलीं आनी ताचे थंय एक जातलीं. मोरच्या थोड्याच म्हयन्या आदीं उसारल्लीं उतरां हीं. आनी तिसरें, जर तर हांव किरकोळ म्हाका जेजूचो मोग करूंक जायना तर हांवें कितें करचें? ती म्हणटा म्हजें जिवीत जावन आसा एक स्वसमर्पण म्हज्या देवाक. कितें जाता तें हांव करतां. सगळें म्हजें जिवीत देवा खातीर आनी हेरां खातीर हांव भेटयतां. आनी हे तिनीशे गूण सांगाता घालन अखेरी ती म्हणटा वय हांवें एक धाकटुली वाट सोदून काडली 1897 इसवेंत. मोरच्या 3 म्हयन्यां पयलें भाग्यवंत तेरेज आमकां अशें म्हणटा निमाणें हांवें एक म्हज्या जिविताची धाकटुली वाट म्हाका समजली. नीट वाट ती, मोटवी वाट ती, संपूर्ण नवी वाट ती. भाग्यवंत तेरेजाक भाग्यवंत करच्या वेळार भाग्यवंत पापा पियूस 12वो अशें म्हणटा It is the same gospel, the heart of the gospel that Teresa had discovered, but with how much charm and how much freshness. तिसवांजलाची वाट भाग्यवंत तेरेजान सोदून काडल्या, पूण कितलें नवें जावन कितलें नवीकरण त्या वाटेंत. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सगळें कित्याक सांगता गी म्हळ्यार आमच्या गिगा ब्रदराचें जर तर हांवें आज व्याख्यान केलें, ताच्या जिणेची चरित्रां मोठव्यान सांगली, तिनूच वाक्यां तेंच मोगाचें भांडार ब्रदर गेगेरी. सादेपणाची ग्रेस्त काय ताचें जिविताचें व्याख्यान म्हणयत आनी निमाणें देवा खातीर, वर्दी खातीर, ताच्या देवा लोकां खातीर संपूर्णायेची, स्वसमर्पणाची संपूर्णाय. मोगाच्यानो कार्मेल तोट भाग्यवंतांचें तोट. हजारो हजार कार्मेलीत भाग्यवंतांनी ह्या तोटाक सोबाय दिल्या, पवित्र सभेची सोबाय दोडती केल्या. आनी आज ह्या तोटांत आनी एक फूल मेळ्ळां. आमी बागी असल्या भाग्यवंतांचो सांगात आमकां फावो जाल्लो म्हणून देखून देवाक आज आमी अर्गां दिवया. असल्या भावाक आमच्या कार्मेल वर्दींत, आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्याच इगर्जमात्यांत देवान फावो केलो म्हणून. कितेंय ताच्या जिवितांत मनशापणांत हांव उणें आसलें तें देवसूप आपल्या काकुतीन पुसून काडून दी आनीक ससनाचो विशेव ताका फावो करून दी म्हणून मागया. आज आमी बेठोवच्या ह्या पवित्र बलिदानांत बेठोवच्या वस्तू सांगाता ब्रदराचो आत्मोय सोम्याच्या हातांत आमी बेठोवन दिवया.
आमेन. उभी रावा. देवानं आमच्या बाबाक ताजे सशीन आपोवन व्हेला. ताका सासान विशो मागोवंक आमी आसाव. आमची मागणी आमच्यो गरजो देवाक आतां आमी समर्पिया. मोगळा बापा, तुज्या हे पयणारी परचेक सर्गीराजा थंय शाबितायेन पवित्र सभेच्या जतनाये खाल आमकां दिलाय. हे तुजे पवित्र सभेक चलोवन व्हरच्या पापा सायबाक, गवळी बापाक आनी सर्व तुज्या मोनयाऱ्यांक खऱ्या मोगान आनी सेवेच्या स्पिरितान वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, हो आमचो भारत देश समृद्धी, शांती, समाधानाचे बिडार करूंक जबाबदारी आसच्या सर्व आमच्या फुडाऱ्यांक तांची जबाबदारी पाळण, संविधानाची तत्वां उखलून धरण, तांकां धरूंक समजणी दी आनी तांकां बरें मन लाभय म्हूण मागता. काकुळदारा बापा, भाऊ ग्रेगरी मिनेस हाणें आपलें संवसारी पैण तुजे कुशेफरमाने संपयलें. ह्या ताच्या समर्पीत जिविताक आनी मोगाच्या आनी निस्वार्थी सेवेक प्रतिफळ जावन तुजें सर्गींचे राज ताका फावो कर म्हूण मागता. बुजवण दरा बापा, भाऊ ग्रेगरी मिनेजाक कार्मेलीत वोर्तीक प्रत्येक जावन कर्नाटका गोंय प्रांताक एक देणे जावन तुवें दिलें. ताच्या मरणा वरवीं दुखांत आसच्या आमा समेस्तांक तुजे बुजवणेन भर. ताणें आपले जिणेंत जियेल्ले शेगून प्रत्येक जावन सादेपण आमी पाळोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, भाऊ ग्रेगरी मिनेजाच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या समेस्तांक ससनाचो विशय फावो कर. तशेंच ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण फावो कर म्हूण मागता. भोव मोगाळा बापा, ह्या आमच्या बाबाक ब्रदर ग्रेगरी मिनेजाक 97 वर्सांचें लांब जिवीत तुवें दिलें. ह्या जिवितांत ताणें तुजो मोग केलो, तुज्या खातीर पेल्यासोय मोग केलो. सेवेंत ताची जिणी सगळी ताणें करचिली आनी ताका तुवें तुजे सशीन आपोवन व्हेलाय. ताका सासान विशय दी म्हूण आमी मागता. कितें ताचे जिणेंत ताणें चुकी आदारल्या जाल्यार, पातकां केल्यान जाल्यार तुज्या काकुळटीन ताका तूं बक्षाणें दी आनी सर्गीच्या राजान ताका एक वांटो दी. आमी ह्या संवसारांत जिवन आसाव. आमचें जिवीत तुज्या कुशे प्रमाणे तुजो आनी पेल्याचो मोग कर्ण जियोंक ह्या संवसारांत आमची जिणी बरें कर्ण तें करसूंक आमकां गरजाच्यो कृपा आनी आदार दी. ही मागणी आमी तुका भेटयता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. जीवन मुझे सोमिया होते देवे मागा संसारिया परिणा जावे करे बलिदान पाती जिने मुझे नेला बेटों कशे
Morte dele maca Somsaria păina Zavi करे बलिदान म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर देव मानून घे सर्वेस्पोरा आमच्या कणवळ्या बापा तुज्या साकरा ब्रदर ग्रगरीचे सोडवणे पसोत आमी तुका हें बलिदान समर्पिताव जेजूकू आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळ्ळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे कडेन मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सगळीं आमी मोराना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मोरूंक कबल जालो तुजे सुखातीर सासनाक आमी सोमेस्त जियेवच्याक ताणें एकल्यानच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाशे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगात हातकांचे बोक्साणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गोट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणाचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा भाव ग्रेगोरीची काकुळत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगाती, बागीवोन जुसे तिचो पोती, बागीवोन धर्मदूत आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना तांदेर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मुक्ती थाव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. Mogache
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावन तुवें दिलें, तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलेल्या आमच्या भावाक ब्रदर ग्रेगरीक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दय करून बसा. ब्रदर ग्रेगरीच्या आत्म्याक सासनीक शांती मागून हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या अदीक मनादीक दोतोर लुईस पॉल सोज आमचे दिसीसचे निवृत्त गवळी बाप हांकां तुमचे सुमेस्तांचे आनी सर्व कर्मिलितांचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां मनादीक बाब ग्रेगरी डिसोजा ह्या कोविंताचे मालगडे याजक श्रद्धांजली भेटोवचे मुखांतर आमच्या भावा ग्रेगरीचें जीवन आमचे मुखार अनावरण करतले. अदीक मनादीक गवळयोपानो, भू मनादीक प्रवणशलोपानो आनी म्हज्या मोगाच्या समेस्तानो, आमच्या भावाक ग्रेगर मिनेजाच्या आत्म्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटयल्या उपरांत ताका आमी आतां आदिवस मागोवंक मुखार सरल्या. ह्या संदर्भी ताची वळख मोठव्यान दिवची आमची संप्रदाय जावन आसा. पोर आयतार 29 तारीख सकाळीं 7:30 वाजताना इगर्जभर भोंवडी लोक आल्तारी भोंवतणी सासण याजक गायन मंडळाचें सोबीत गायन ह्या लितूचे सांगता आमी सरस्परा देवाक मिसाचें बलिदान भेटयलें. इसिल्यान आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना लागशिल्ल्या आमच्या कुडांत आमचो भाव ग्रेगरी आपणाचे जिवाचेंच बलिदान भेटयतालो म्हूण आमी नेना आसल्या वय ताचें जिवन जावन आसलें हें बलिदान, पूण ही निमाणी घडी म्हूण आमी नेना आसल्या. मीस जालें आनी लोक ताच्या घरा परतले. आमी जाल्यार नश्ट करूंक गेले. नश्ट सुरू केल्लोच एका ब्रदरान एक लांबू गंट मारली. सादारण तशें गंट मारिना आमी. हांव भायर आयलो ही कितें गंट घेवन म्हूण. त्या दाळा ब्रदरान सांगलें आमचो भाव ग्रेगरी मरणाच्या तोणीर आसा म्हूण. आमी समेस्तांनी आमचो नश्ट थंय सोडल्या आनी ताच्या रुमांत ताच्या अंतुळना भोंवतणी आमी सांगता मेळ्ळ्या. थोड्या जाणांनी ताचे हात धरले, थोड्यांनी ताचे पांय धरले, थोड्यांनी ताच्या कपलार हात दवरलो, थोड्यांनी ताकाच दिश्ट घाली, थोड्यांनी आपणाची दुकां चडूंक जायनासतना सकाळ पुसलीं, थोड्याचे वोंटी कांपून सुरू जाले. आमी मावून रावल्या. अशें मावून रावून ताका आमी सरस्परा देवाक भेटयलो. तेन्ना आमी गायन केलें म्हणून ससनाचो विशव ताका दी येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंगवंदी म्हणून अशें आमी आमच्या भावाक निमाणें आदेवस मागलो. अशें ताच्या 9 आनी 6 वर्सांचे जिणी त्या घडये संपली. कोड्डेलच्या निड्डेलांत 1929 इसवेंत एप्रिलाच्या 11 तारखेर श्री मोंतो
आनी मार्सेलीन मिनेझस हांचो 500 चेरको जावन हो जल्म आलो. तांकां 5 भुरगीं, ग्रेगर निमानो, 6 चेरके आनी 1 चली. निमानो जाल्ल्यानी ताचेर तांकां चड मोग. त्याच भुरग्यान ताका बाप्तिस्म दिलो आनी क्रिस्मी दिलो. आनी बापाय सांगता तो सदांच घडटालो, वावर करतालो. कित्या वावर करतालो तो घटमूट जावन वाडलो. न्हयच घटमूट जावन वाडलो, बगार ताची भलायकी बरी उरली, पळोवंक नाजूक दिसतालो. तांकां तांचेर आवय बापायक भोव संतोश जालो. अशें आसतना आयलें ताचेर एक कर्ग. कितें तें? मलेरिया म्हळ्यार ताप, कठीण ताप ताका आयलो. मोती तो ना जालो. त्या तापान ताच्या तकलेक मार जालो. वाडोवन येवचो तरणाटो कितें जालें गे म्हूण तांकां खंत भोगली. आवय नोवेनां केली, मिसां भेटयली, मागलें आनी दुकां भेटयली. वय देवान आवयचें बापायचें मागणें आयकलें आनी ताची भलायकी ताका फाटी मेळ्ळी. जाल्यारय मरता म्हणसर ताचो त्या तापाचो प्रभाव ताचे थंय आसुल्लो. ह्या तरणाट्याक सुमार 25 वर्सां ते दाळा सोबीत तो घटमूट पळोवंक बरो. ह्या तरणाट्याक लग्न करी जाय म्हणून वडिलांची खुशी, प्रत्येक जाण आवयची. पूण ताचें मोन तें नेना आसलें. अशें ताका सैरीक सोदून आसलें. मेळ्ळी एक तांकां चली, नाजूक सोबीत देवबिरांतीची. आनी ताचे कडेन ताका काजार करचें म्हूण कराराक दीस दवरले. हें समजलो ग्रेगरी मिनेझस बापाय आवय लागीं सांगता, म्हाका काजार नाका. तांकां गडगडो मारल्या वरी जालें. तितलेंच न्ही, तो आवचीत त्या चलये ससीन वेता आनी म्हणटा, म्हाका लग्न जावंक खुशी ना. तुजी म्हाका कबलात जाय. हांव रिलिजियस जाता. कित्याक ती देवबिरांतीची चली, तिका दूख आयलें वय जाल्यार तिची कबलात तिणें दिली. आनी उपरांत ह्या ग्रेगरीन तिका सोडूंक ना. तिच्या इश्टा मोदें एक बऱ्या चल्याक सोदून काडलो आनी त्या चल्याक आनी त्या चलयेक सैरी केली. अशी ताची जिणेचें दुसरें पाण संप जालें. फाटीं घरा आयलो आनीक बापाय कडेन सांगता, आवय कडेन सांगता, म्हाका धर्मीक जायचें म्हणून. तांकां समजलें ना कितें म्हणून. घाल्लें पॅण्ट, आंगार घाल्लें एक शर्ट आनी एक वस्त्राचो बॅग घेवन चलतेच रावलो. पांयांक ओणो आसलो की नांगोण ना. आयलो तो आनी ह्याच पार्लराच्या दरवट्या ताणें पडलें. तेन्ना आसलो कॉन्स्टंटायन बाप आमच्या गोंयांत असो उडिले. ताका तो आजाप जालो. पूण कितें गे पवित्र आत्म्याच्या प्रेयरान हें बरें वोकेशन म्हूण ताका भोगलें. कित्याक गे म्हळ्यार कार्मेलीत मंगळुरा येवन तेन्ना 7 वर्सां जाल्लीं. 47 टू त्या वर्सा म्हणसर 54 जाल्यार कोणूच कार्मेलीतांक जॉयन जावं नातलो. जावंक आशेताले, चिंतताले, फाटीमुखार सरताले वय. कार्मेलीतांचेर तांकां भोव एक मोन आसलें. नांव वाडटाले, भाग्य म्हूण चिंतताले, कित्याक मागणें प्राजताचे आनी म्हत्वाची जिणी. पूण तांची जिणी देवन ते भियेताले. म्हळ्यार कार्मेलीतांच्या बोवारी असलें वातावरण एक कठीण तराची जिणी मागण्या आनी प्राजताची म्हणून. असल्या संदर्भार वो तरणाटो कोणाचे विशय समजनासतना सीदा येता कार्मेलीतांच्या बागलाक थापोडता.
आनीक कॉन्स्टंटायन बापा समजता आकार निजाक देवाचें आपोवणें आसा म्हणून ताका स्विकार करता, स्वागत करता. देवाची मांडवळ दुसरीच. कॉन्स्टंटायन ताका मारगांवाच्या आमच्या कोयंताक धाडटात. थंय ताची पॉस्टुलन्सी नोविशिएट जाता आनीक 50 आनी 7 इसवेंत ताच्यो तात्कालीक आंगवण्यो करता. तेन्ना सुरू जाता ताचे समर्पीत जिणी 57. आनी 3 वर्सां उपरांत म्हणजे 1960 इसवेंत ताच्यो व्हडल्यो आंगवण्यो तो करता. एका सोबीत चलयेन ताजो हात जाय म्हणलें म्हूण आशिल्ल्या वेळार नाका म्हणलेलो वो तरणाटो आतां कार्मेलीत कोयंता वचून आपणाचें काळीज उक्तें करून सर्वेस्पराचे मोर आपणाच्या काळजाचेर घालूंक सोडटा. आनी त्या प्रमाणेच 1950 आनी 7 इसवेंतावन पोर म्हणसर तो निजाकी करी बोरी जिणी जियेता. अशें 1950 आनी 7 इसवेंतावन पोर म्हणसर म्हणजे 60 आनीक 7 वर्सां समर्पीत जिणी तो जियेता. सुमार 8 कोवंतांनी वावुरता आनी जायत्या तरान ताचे सर्वीस आमकां आनी हेरांक तो दिता. ताका थोडे म्हणटाले तारुमित्रा म्हणून. तारुमित्रा म्हळ्यार कितें? सृश्टीचो मोग करतलो म्हणून, सृश्टीचो प्रेमी. निजाकी ताका मातयेचो मोग चड. आमच्या सट्टा कोवेंतांनी आमकां गार्डन आसा तें गार्डन तोच पळोवन नासलो. ताच्या हाताक कितें एक लक्षण आसा. ताणें लायिल्लें जड गडयेन येता वाडटाले, फुलां दिताले, फळां दिताले आनी आमकां संतोश जातालो. कोणेय एकल्यान तरणाट्यान ताचो फांटो कातरल्या वेळार ताका चड दुखतालें. तो कातरनातलो, कातर दुसऱ्याने कातरलें पळोवंक ताका जायनातलें. हे पोटी ताणें सांगिल्लें आसा म्हज्या लागींच, कित्याक ताका हांव 1950 आनी 7 इसवेंतावन वळखता. सांगिल्लें आसा कित्याक आमकां ह्या पृथ्वीचो मोग ना देखून पृथ्वी आमी थोड्या पोटी नाश करूंक पळयता. वय आज कितें सगळो संवसार उलयता तो तेन्नाच जाणा आसलो. न्हयच तो धरणीचो पृथ्वीचो मोग करतालो, बगार म्हण जातीचो ताका मोग. ताच्याच आशेन आनी कुशेन वडिलांनी गायो हाडल्यो. सबार गायो आसल्यो. त्या गायाचे बरें वायट पळोवचें ताणें आसलें. हांव एका उतरान सांगूं तर जाल्यार त्या आमच्या म्हण जाती गायांक ताचेर इतलो मोग आसलो की तो गोठ्या वेताना गाय उडटल्यो. जर तर ताणें आपडलें तर जाल्यार चड दूद दिताले म्हणयेत. तशेंच पेटो भोंगतानाय ताका कळत आसली कित्याक तो पेटो भोंगता म्हणून. माजराक जाल्यार ताची वळख आसली मात्र न्हय, ताच्या सावळेची वळखय आसली. हें हांव चड सांगना कित्याक म्हळ्यार ह्याच दिसांनी तो मोतीर नातलो थोड्या पोटी. हांगा आसले ह्या जगजानांत त्या दिसांनी मोतीर नातल्या वेळार तो विचारतलो, माडांक उदक सोडलां गाय, माडांक उदक सोडलां गी. ती गाय कित्याक बोब मारता, तो पेटो कित्याक गोंगता. म्हळ्यार पृथ्वीचो ताका तितलो मोग आसलो. ताका ताडुमित्रा म्हणयेत. तारू म्हळ्यार पृथ्वी, मित्र म्हळ्यार मित्र. पृथ्वीचो मित्र तो.
पृथ्वीन तो सुरेस्परा देवाक वळखतालो ताची जिणी पळयतना आमच्या कार्मेलितांत आसलेलो एक आनी एक ब्रदर लॉरेन्स म्हणलो बागेवन मनीस तो ताणें ग्रंथ बरयला नावाडी ग्रंथ बरयला ताचो उडस म्हाका येतालो बारी ताका पृथ्वीची आशा वळख आतां ताच्या जिणेचे दीस घालून तो जाल्यार ताची जिणी संप डावन टू अर्थ सिंपल हांवें सांगलें घाल्लें पॅन्ट घाल्लें शर्ट घालना आनी पोतें घेवन हांगा येवन रिगुल्लो मनीस तो आनी ताका खंयची गरज नातली सच सांगता तुमकां एक पुटी हांव पुष्पाश्रम मैसूर आसतना दनपारां तिका लेट आयलो 2 वरां भूक लागली म्हाका हांव ताच्या रुमांत पडलें तो प्रोकुरेटर जावन आसलो उक्तें करतना वो धरणीर न्हिदला ताच्या कुडांत कटलें आसा सक्कडी आसा पूण वो धरणीर न्हिदला म्हळ्यार ताची जिणी संपी होय कित्याक आमी आंगवण्यो करता दुबळिकायची तो खरेपणी जियेतालो ताच्यो गरजे सिंपल दुसऱ्यांक तो कितें उणें करिनासलो कित्याक गोंयांत तसो प्रोकुरेटर तो जावन आसलो भुरग्यांचो तितलो मोग करतालो की गोंयांत ताच्या भुरग्यांनी ताका आमच्या गोंयांत ताच्या आवय म्हणलें बिरुद ताका दिल्लें वो जावन आसा आमचो भाव ग्रेगरी जायतो आमच्या खातीर वावुरलो आमी सरेस्परा देवाक अर्गां दिता आमी नांव फावो जाल्यारय आमकां इतलो बरो ब्रदर आमच्या कुटुंबाक ताणें दिलो आनी कोडयाळांतल्या कार्मेलितां पैकी पयलो कार्मेलीत वो ताच्या आदी कोडयाळांतले कोणूच कार्मेलीत जावंक नात आनी तसल्या संदर्भार हांवें सांगलें सक्कडी कार्मेलीत जावंक भियेत आसतना वो एक पोतें घेवन आयिल्लो मनीस वो आनी आजून जाल्यार ही चड प्रायवंत वस्तू ताका साहेबान सांगलें पण 9 आनी 5 म्हणून निजाकी पळोवंक गेल्यार 9 आनी 6 चड प्रायवंत मनीस तो कित्याक तो इतलो वांचलो कित्याक म्हळ्यार ताची जिणी संपी ताका मांस मसाची गरज नासली पेज आनी लोणच्या तरी पावतालें ताका व्हडलें व्हडलें कांय गरजच नासलें संपी जिणी कश्टाची जिणी दुबळिकायाची जिणी गामाची जिणी कितलो दीस भर ताणें काम केल्यार सांजेर नियाळ करूंक तो पयलो आसलो असल्या ब्रदराक आमच्या कुटुंबान सरेस्परा देवान दिलो देवाक आमी अर्गां दिता सांगता ताच्या कुटुंबाच्याक आमी अर्गां दिता चड जावन आमच्या भावा ग्रेगरीक आमी अर्गां दिता आमी ताका ताच्या निमाण्या दिसांनी जाता तितली सहाय करूंक प्रयत्न केल्या आमच्या जिणेच्या रितीन आमच्या पंचायत तांकी प्रमाणे आमी हांव सत सांगता कित्याक ताच्या उपरांत नॅक्स्ट हांव म्हाका म्हजी पाय जावन आयली आमी निजाकी कांय उणें करूना म्हूण आमकां मोगता वय पूण ताका बोगलांगी कितें म्हूण आमी नेना जर ताका आमी कांय चाय तरान उणें केलें जाल्यार ह्या सभे मुखार आमी कार्मेलीत तुमचें आनी ताचें माप मागता आनी आतां माउंट रावन आमच्या भावा ग्रेगरीक मोरयेच्या उस्क्यार दवरया तो कित्याक तो कार्मेलीत मोरयेचो भाव मोरयेचो पूत तीच तिका सरकार व्हरून दी एक घडी माउंट रावया आतां गायन करया सस्नाचो विशय
सर्वेस्परा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे फांकय. भोवन आनी भयणीनो, पास्काची वात जी पास्काच्या जागरणे वेळार पेटयलेली हर एका मोरणाच्या मिसा वेळार परतून पेटयतात. आमी हांगासर ती पेटयल्ली पूण फॅनाच्या वाऱ्याक पालवली. ही जळती पास्काची वात संकेत बरवश आसो, ती वात एक कुरू जेजूच्या हाजीरपण आसो, ही वात निशानी पुनर्जिवनपणाची. इतल्या ग्रेस्त अर्थांनी आनी संकेतांनी भरलेल्या त्या वातीत हांव न्हू वडलूच पेटोवन दवर. इन्फिन जीसस जेवण समेसितचो तांडेली सुनील डिकुन्ना, कार्मेल सोल्जरन्सो लिडर पीटर, आमच्या पुणशेताच्या वावुरड्या पैकी मालगडी प्लॉसी आनी ब्रदर ग्रेगरीची नाजूकायेन सेवा केल्लो जॉयल. देव बरें करूं. पवित्र सभेच्या सुरवेच्या दिसांनी बावाडती रातभर निर्जीव कूड दवरून मागण्यान जागरण करताले. दिसाचो सूर्य उजवाडचो वेळ जातना पेटलेल्यो वाती घेवन निर्जीव कूड निके पिवंक सिमिस्त्री तेवशी मेटां काडताले. मरण सासनीक उजवाडा जेजू तेवशी पयण म्हूण घट करून उपरांत ह्या जळत्या वाती संगी पुरुशवार आमी निकेपेच्या जाग्याक वेतेल्या. ब्रदर ग्रेगरीच्या कुटुंबा बाबतीं तांची बोगनां उतरावंक हांव सिप्रियन पिंटोक मुखार आपयतां. हजर आशिल्ल्या सगळ्यांक म्हजें वंदन. हांगा हजर आशिल्ल्या सगळ्यांक म्हजें वंदन. आमचो माम तो म्हज्या आवयचो भाऊ, ताका आमी मोगान गिगुमा म्हूण आपयतले. आनीक ताणें 70 वर्सां ह्या गोंयांतांत करशिल्यांत, देवाच्या सेवेंत ताणें करशिल्यांत. आनी म्हाकाय 70 वर्सां प्राय म्हज्या आवयन सांगिल्लें बरी, तो म्हाका आनी म्हज्या आवयक पावून गोंयांतान भरतो जाल्लो काय. तो आमच्या कुटुंबाक सगळ्यांक बारी मोगासो. ताची ह्या गोंयांताच्या वडिलांनी आनी पाद्राबांनी आनीक ताका पळोवन आशिल्ल्यांनी बरी सेवा केल्या. तांकां आमी आभारी जावन आसा. तो येदोळस देवाच्या राजांत आसा म्हूण आमी बरो आसता.
सनाचो विशय उदी ताका सर्वीस परवा आनी निरंतर ही सनाचो विशय देव बरें करूं. कर्नाटक, गोंय, गुजरात, महाराष्ट्र अशीं 4 राज्यांनी विस्तरून आसचें आमचें प्रांत्य आनी त्या प्रांतचो वडील आसा मनदीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आतां आमचे मुखार. मोगाच्या भावा भयणीनो, ब्रदर ग्रेगरी मिनेज इसाक आमचो निमाणो आदियोस मागूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतांव. लांब आवक 90 आनी 5 वर्सां 90 आनी 6 वर्सां देवान ताका दिलीं. आमची संस्था, आमची ऑर्द द कार्मेलाइट ऑर्डर सुरू जाली भाव बारोबर येवन. चडशे पयले कार्मेलीत लायक आसलेत, याज्ञीक न्हय, याजाक न्हय. म्हणटच आमचे संस्थेन याज्ञीकूय आसात, ब्रदरूय आसात, धर्मीक. देवान आमच्या प्रांतान 7 ब्रदर फावो केल्यात. पयलो मालगोडो कोडयालचो न्हय, ब्रदर लुईस श्रीलंकेचो. ताची पिराय अंतरलो तेन्ना 87 years. ताका हांगाच आमी निकिपिला. मागीर गोंयचो आसा ब्रदर मॉरिस फॉन्सेका 2 वर्सां. कोडयालचो पयलो ब्रदर जो अंतरलो जावन आसा ब्रदर जॉर्ज मेंडोन्सा. तो अकस्मात भुरगेच पिरायेर, ताची पिराय 38 गोंयांत तो अंतरलो म्हणटच थंय ताका पुरला. आनी एक गोंयचो ब्रदर मोगन आताईद थोड्या वर्सां आदीं 4 वर्सां आदीं तो अंतरलो 61 वर्स. फाटल्या वर्सा ब्रदर बात्ती, ब्रदर बॅप्टिस्ट रॉड्रिगीस, ताची तुमकां जायत्यांक ओळख आसा. आनी हो सोवो आनी एकलोच ब्रदर आमच्या प्रांतांत उरला. ह्या सगळ्या अंतरलेल्या ब्रदरांक आमी दिनवासतांव, कित्याक जायतो वावर, जायती सेवा तांणी आमकां दिल्या. जरी तर ह्या ब्रदराच्या जिविताची समरी आटापूंक हांव सोदतां जाल्यार अशें म्हज्यान म्हणूं येता. ही लिव्ड लायफ टू द फूल. सगळे बोत्तेन सुभामपणी तो आपलें जिवीत जियेलो. देवान ताका जायतीं देणी दिल्लीं आनी बरे भाशेन ती वापरून दुसऱ्यांचे खातीर, पवित्र सोबे खातीर वापरून जायतो फळ आमकां आनी पवित्र सोबेक मेळ्ळा. आनी आयज म्हज्यान म्हणूं येता, देव ताका हींच उतरां जीं पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा तींच उतरां तो आयज ब्रदर ग्रेगरीक म्हणटा. ही जावन आसा तालेंताची वोपार. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 25व्या आवेस्वरांत ती आमकां मेळटा. आनी ताचे उपरांत निमाण्या जोडटेची खबर जेजू सांगता. थंय जे 5 आनी 2 तालेंतां घेवन ताचे 10 आनी 4 केल्ले त्या चाकरांक दोनी अशें म्हणटा. आनी हींच उतरां आयज म्हाका दिसता देव ब्रदर ग्रेगरीक म्हणटा. शाबास बऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपूण विस्वाशी म्हूण तुवें दाखयलें देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. ताका बऱ्या दिसा मोर्न फावो जालें. आयज आमी कार्मेलीत बाळका जेजूच्या तेरेजाची परब समोरमता. वी सेलिब्रेट द फीस्ट. आख्खी पवित्र सभा पूण खेरीत भाशेन कार्मेलीत ऑर्द. तिचेच भाशेन ताचें जिवीत सोंपें, सिंपल, सादी आनी मागण्यांन भरलेलें जिवीत ताचें. 2ऱ्या-3ऱ्या शेंकड्यांत भागिवंत बिस्प आसले. तांकां आमी फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा, मूळ बापूय. आनी एकलो बिस्म भागिवंत इतिहासकार पवित्र सोबेचो पयलो इतिहास तो बरयता, युजेबियो सेजारायेचो. तो आनी एका भागिवंत
बिस्पा विशीं अशें बरयता, मेलितो दी सार्दीस, आतां तुर्कियांत पडटा. इन हीज लायफ ही डीड एवरीथींग मूव्ड बाय द होली स्पिरीट. आपल्या जिवितांत ताणें सगळें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन केलें. आय होप दॅट वन डे समबडी सेज द सेम थिंग ऑफ एस. ताच्या जिवितांत ताणें सगळें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन केलें. ब्रदर ग्रेगरी चड शिकिल्लो मनीस न्हय, चड तो शिकूंक ना. फिलोसॉफी थियोलॉजी शिकप ताणें करूंक ना, सादें जिवीत ताचें, पूण जाणवाय आसली. ही वॉज अ मॅन ऑफ विजडम. आतां पिरायेन तो वाडलोलो, पूण हांव फिलॉसॉफी शिकप करता आसतना जायते आमी ब्रदर ताची बूद मागूंक ताचे लागीं वेताले. आनी जायते पावटी आमी ताका विचारताले, ब्रदर तूं कितें म्हणटाय, एक पॉयंट दी. आनी त्याच घडयेर सट करून चिंतिनासतना, नियाळ करिनासतना जाणवायेचें, गुणायेचें चिंतप तो आमचे मदें वाडटालो. आनी ही जाणवाय खंय तान येताली, शिकपांतल्यान न्हय, पूण पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी स्फुर्तेन. ही जाणवाय ताणें आमचे थंय वांटली. देवाक आमी आयज ताच्या देण्या खातीर दिनवासतांव. ताच्या गोरच्यांक सगल्या कार्मेलीत पाद्रींच्या आनी ब्रदरांच्या नांवान बुजवण पाठयता. हें देणें तुमी आमकां फावो केलें देखून आमी तुमकां आभारी जावन आसांव. म्हजें दिनवास देव बरें करूं हांव म्हणटा. ह्या समुदायीक ह्या फाटल्या वर्सांनी जायती ताची सेवा करची पडली. भलायकेन तितलो बरो नासलो, जाता तितलें सगल्यांनी ताका आदार दिलो. एवरीबडी रिच्ड आवट टू हिम. जे पिरायेन व्हड आसात, आमचे ब्रदर आसात, सगल्यांनी ताची निगा घेतली आनी ताची सेवा केली. तांकां सगल्यांक हांव काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचो मालगडो सगल्यावन व्हड पिरायेन यादनीक भाव जावन आसा पॉल. फादर ग्रेगरीन म्हणलें ताच्या फाटल्यान तो कोडियालचो. फादर पॉल गोंयचो, 91 वर्स, 91 years old, पूण आजुनूय भलायकी बरी आनी तकलेन एकदम शिडूक. जायतीं वर्सां तो ब्रदर ग्रेगरी बरोबर जियेला. म्हणटच हांवें कार्मेलिताच्या नांवान ताका एक कविता घडोवंक विचारलें आनी ही कविता ही हॅज कंपोज दीस पोयम इन ऑनर ऑफ ब्रदर ग्रेगरी. ही कविता वाचून हांव म्हजी श्रद्धांजली ताका भेटयता. माताळो, द टायटल ऑफ द पोयम, The Silent Worker. To the garden of Carmel, silently he came. He craved no earthly treasure, neither comfort nor fame. With Christ his life was hidden, superiors he obeyed. He went where he was transferred, and well his role he played. His startling sense of humor, the clouds of gloom dispelled. His tone, at times prophetic, to thought and mirth compelled. Goodbye for now, dear brother. We hope to meet again. Then all your hidden meaning, God to us will explain. देवाच्या मुखामळाचो प्रकाश आमच्या ब्रदराचेर फांको दी आनी देवान ताका आपल्या राजांत स्वागत करूं. सांजुजेक समर्पिल्ल्या ह्या कवेंताचे वडील मनदेक बाप मेलवेन डिकुन्ना उपकार केल्ल्या सकडांक दिन वासूंक आयते आमचे समोर. मोगाचेनो आमच्या बोवा ग्रेगरी मिर्झाच्या सर्गात येवशिल्ल्या पयणांत ताका अंतीम विदाय मागच्या ह्या संदर्भार दिनवासनाची 2 उतरां. भाऊ ग्रेगरी मोगान ताका आमी गिग्गा ब्रदर म्हणून आपोवचें आसलें. एक सादो आनी सीदो मनीस, चड आवाज प्रदर्शन ना, सादें गुप्ती ताचें जिणें. आपल्या 90 आनी 5 वर्सांच्या ह्या लांब अवधेंत ताणें आमकां दिल्ल्या ह्या व्हड आदर्श सेवे खातीर आमी ताका ऋणी जावन आसां. सांगाताच देवाक आमी आज सांगाता मेळोवन दिन वाचता.
आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या भावाक बापाचे कुरपेक आनी काकुळतेक ओपसिल्ल्या अदीक मनादेक लुईस पॉल सोज आमच्या दिसाच्या निवृत्त गवळी बापांक दोनपराच्या 3 वरार हांगासर येवन आमच्या भावाच्या निर्जीव कुडीक अंतीम नामान पाठोवन मागिल्ल्या अदीक मनादेक पीटर पॉल सल्डाना आमच्या दिसाच्या गवळी बापांक आमी आभारी जावन आसा. ह्या मिसांत आमचे संगी आसात मनादिक बाब डॅनियल वेगस रिलिजियसांचे एपिस्कोपल विकार, फिरगस विकार, धार्मीक याजक आनी धार्मीक भयणी. तुमी तुमच्या हजरपणाद्वारे आमकां बुजवण पटयल्या. तुमकां सुमेस्तांक आमी अर्घ दिता. मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ल्या मनादिक बाब जॉन सिक्वेरा, श्रद्धांजली भेटयल्ल्या मनादिक बाब ग्रेगरी डिसोजा, गायन गायिल्ल्या कार्मेल कॉरिस्तांचो आमी उपकार बावडटा. आमचे संगी आमच्या प्रांताचे प्रोविन्शियल मनादिक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा, तांचे सल्लागार आनी जायते कार्मेलीत याजक आनी आमचे भाव हांगासर आसात. आमच्या भावातय तुमकां आसच्या अभिमानाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भावाच्या उतर प्रायेर ताचे पासत मागणे भेटयल्ल्या कार्मेलीत भितरल्या माद्रींचो, सेक्युलर कार्मेलीत संध्यांचो आमी विशेष रितीन उपकार बावडटा. ब्रदर ग्रेगरीची भोव नाजूकायेन सेवा केल्ली आनी जतन घेतिल्ली आमच्या स्कोवेंताच्या बाब फ्रांसीस डिसोजा आनी मिस्टर जॉयल हांणी तांकां तशेंच कोवेंताच्या सर प्रादींक आनी भावांक हांव दिनवासता. ब्रदरा विशीं तवळ तवळ खबर घेतिल्ल्या आनी आज ह्या मरणाच्या रितीन हजर आसच्या ब्रदराच्या सर कुटुंबदारांक आमी कार्मेलीत कुटुंब आभारी जावन आसा. ब्रदर ग्रेगरीक वैद्यकीय सेवा दिल्ल्या फादर मुल्लास मेडिकल कॉलेजीच्या आनी आस्पत्रेच्या धाकट्यार तशेंच नर्सांचो, मोर्चरी सिबंदीचो मरणाची रीत करूंक आदार दिल्ल्या जेफ्री अंडरटेकर्स, कार्मेल किरण मिडियाचो आनी ह्या मरणा रितीक सहाय दिल्ल्या सगळ्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे संगी आसात आमच्या दिएसीसचे विगार जनरल मुन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी सगळ्यांनी अंतीम अर्पण आनी विदायक उबे रावचें. मेल्ले कुडीक मातयेक लावनचो कायदो बाबा त्यांच्या चाली प्रमाणे आमी पाळटना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची ब्रदर ग्रेगरीची आमी मातयेक लायतां ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंतांच्या जम्यांत मेळोवं अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो संगात ताका फावो जावं. 2-3 घडोवण्यो. जे कोणें ब्रदर ग्रेगरीच्या कुडीचेर दिश्ट घालूंक ना तांणी निमाणें आतां दोनी कुशीन येवन मोदल्यान पुरुशवार सिमिस्त्रीक वेचें. कर्मिरीत भावांनी तशें याजकांनी हांगासर आसचे जळते वाती घेवन पुरुशवार निकेपाच्या जाग्याक पावलां काडचीं. सिमिस्त्री भितर जाग्याचो आभाव आसा देखून याजकांनी धार्मीक भाव भयणींनी आनी कुटुंबाच्यांनी मात्र भितर वेचें. थंयसर मागणे विधी जातच तुमकां सगळ्यांक भितर वचूंक अवकाश आसतलो. ब्रदर ग्रेगरीच्या आत्म्याक शांती मागून 7व्या दिसाचें मीस ह्याच शुक्रारा ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर संजेच्या 6 वरार दवरलां. तुमकां स्वागत. निकेपाची विधी जातच तुमकां सगळ्यांक ब्रदराच्या उगडासाची रेजिस्टर छापल्या. तुमी ती घेवची. तशें तयार केल्लो फळार सेवचो. देवाच्या भगवंतानो ताच्या आदाराक येया सर्वेस्पराच्या दुतानो
स्वागतीव परमेश्वरा अदिंतो करा तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका वरून पावो ससा सोविशेर सर्वेस बरा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे बोव दयाळ बापा आमच्या बाबाचो ब्रदर ग्रेगरीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हण तीर भरवशान आमी पातयेता ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यांनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताते भक्तांच्या एकवटाची कुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे तुज्या साकराक आमच्या भावाक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव तीं भावर्त्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर अशें क्रिस्त सोवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमी सेमिस्त्र ते विशीं मेटां काडची तुझ्या येण्या वेळी रब साक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गीच्या जेरुसलेम शहरा वरून पावू पवित्र आंबाची सुवाते हावेता देवाच्या घरात हावेता पवित्र आंबाची सुवाते हावेता देवाच्या घरात हावेता जशे नितर उदका झरी मेरू अद्रिक्ता तशे आत्मो म्हजो तुका लालयता देवा पवित्र आंबाची सुवाते हावेता देवाच्या घरात हावेता आत्मो म्हजो भोवतानेला तुका म्हज्या जिवाक केन्ना तुजे मुखार पडून पळयत तुका देवा पवित्र आंबाची सुवाते हावेता देवाच्या घरात हावेता पवित्र आंबाची सुवाते हावेता देवाच्या घरात हावेता.
उलोक केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपोन वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या उलोक केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपोन वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्र आत्म्यान तुज्या संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्र आत्म्यान तुज्या सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें Cietelia प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विसो घेवन तुजेर विस्वास दवरतेल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जोरी कुडी निकिपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवासो वाडयतात. हें आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या चाकराक ग्रेगरीक शांत विसो मेळूं. तूंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतोच तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडान सासणीक प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमच्या भावाक ब्रदर ग्रेगरीक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याचे आधीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणांक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली, आमच्या भावाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसायलोय, आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली,
तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी आता सगळी आमची मागणी देवाक आमी उबारुया आणि खेरीत भाशेन आमच्या भावा खातीर प्रार्थना करून सगळी बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थताव तुज्या मेल्ल्या चाकराची ब्रदर ग्रेगरीची काकलूत कर आपल्या कन्यांची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाडूंक ताका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यां थंय एकवटायलो तेच परीन तुजे काकलुतीन सर्गी देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय. तुझी खुशी तुझी खुशी हांव तुझ्या हातान धूळ माती जाय कितें तुका कर तूं आतां तुझ्या हातांत हांव ओपून दिता तुझी खुशी जावं तुझी खुशी उज्यान तुझ्या हे काळीज पारकी नितळते कर तूं हिमाबती रोडोन हांव मागता खालते पोणी तुझी खुशी जावं तुझी खुशी रासवड तूं चलय आत्म्या वेरी स्पिरितान भरून जावच्या खावे तुझी साक सगळ्यान लोकां मोदें तुझी खुशी जावं तुझी खुशी आपयलाय भावाक तुझे सरशी दिसासनीक विशे आत्म्याक ताच्या बोगच्याक तुका ससना घरान तुझ्या सरशी
हांव सदांच रावता सर्गीच्या घरा हांव सदांच मेळता जेजूच्या घरा हांव थंय जियेता ससनाच्या काळाक हांव जियेता ससनाचे जिवीत हांव जियेता हांव जियेता ससनाचे जिवीत हांव जियेता संतोष पावता सर्गीच्या राजा हांव सुख थंय भोगता बापाच्या गोपा हांव शांती जोडता जेजूच्या आंगणात हांव स्तुती करता आंजांच्या मेळात हांव संतोष पावता सर्गीच्या राजान हांव सुख थंय भोगता बापाच्या स्तुती करता आंजांच्या मेळा हांव जियेता ससनाचे जिवीत हांव जियेता ससनाचे जिवीत हांव जियेता सेवा करता देवाच्या घरान हांव उल्हास भोगता भक्तांच्या मेळान हांव गायन करता घोडव्यांच्या पंगडान हांव विशेव घेता जेजूच्या काळजान हांव सेवा करता देवाच्या घरान हांव उल्हास भोगता भक्तांच्या मेळान हांव गायन करता भडव्यांच्या पंगडात हांव विशेव घेता जेजूच्या काळजान हांव जियेता ससनाचे जिवीत हांव जियेता ससनाचे जिवीत हांव जियेता